नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुळ्या मेटावाडो वाठारांत दूधसागर न्हंयत बुडून वास्कोच्या 4 जाणांक आयलें मरण. तातूंतले 3 जाण सख्खे भाव. कुळे पुलीस करतात फुडलो तपास. आमोणा साखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी एका कॉन्स्टेबलाक पुलिसांनी केलो अटक. हो चालक सोऱ्याच्या घुळेत आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या सुत्रांकडल्यान म्हायती. कुळे पुलीस प्रत्येक गाडये कडल्यान पयशे घेतना लोकांनी काडिल्लो व्हिडिओ जालो व्हायरल. 2 दिसांनी रिपोर्ट कितें येतलो ताचेर घेतले कडक कारवाय, सांगले एसपी शेखर प्रभुदेसायान. कोलवाळे महामार्गार जालो भिरांकूळ अपघात. गाडयेन दुचाकीक मोखिल्ल्यान आदले कोलवाळेचे पंच वांगडी मायकल फर्नांडिसाक आयले आगताक मरण. स्मार्ट मीटर आनी वाडपी वीज बिलाच्या प्रस्नांक लागून गोंयांतलें राजकारण जालां गरम. स्मार्ट मीटर येवजण करची रद्द. आम आदमी पक्षान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या घरा वेलो भौशीक निषेध मोर्चा. आनी म्हापशेच्या मयत सॅम्युएल ब्रागांझा प्रकरणात पुलिसांनी सॅम्युएलाच्या घरा वचून फॅमिलीचो जबाब नोंद करपाचो केल्लो यत्न. मात घरात कोणूच नाशिल्ल्यान पुलिसांक वचचें पडलें परतून. आता पळयात खबरो विस्तारान. मेटावाडो कुळ्या वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयत न्हावपाक देविल्ल्या वास्कोच्या 4 जाणांक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें. बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आसात. 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो. कुळे पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 जाण तरणाटे वास्कोच्यान रेल्वेंतल्यान कुळ्या पिकनीक मनोवपा खातीर आयिल्ले. मेटवाडो कुळ्या वाठारांत दूधसागर न्हंयत ते उदकांत न्हावपा खातीर उतरले. तेन्ना तातूंतल्या 4 जाणांक उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते उदकांत बुडले. बुडिल्ल्यांक वाचोवपाचो एकल्यान यत्न केलो, मात तो यत्न अयशस्वी थारलो. बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आशिल्ले. तातूंतले 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो, जाल्यार एकलो जुवारीनगर वाठारांतल्या वसंत जोशी कॉलेजीत शिकतालो. सध्या 4 जाणांची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पळयलो. हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें. हांव परत घेवन वयतालो तेमकां. ब्रिजार तेकू पावलेले आमी. मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव आहा पळय, तेमी परत येले हिंगा सकयल येले. मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो. मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक. हे कपडे बी काडून गेल्लो. हांव देखू गेल्लो न्हावपाकू. मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा, नाका, आमगे हायट देखू कमी आहा. मागीर हांव सायडी येयलो. भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना. हांव हिंगा सायडी न्हावतालो. आमी तेगी एक सगळे हे भूत आसले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बोलले. पूण आतां म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीन, तुमचें नांव कितें तेंच्यान? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा, मिडल भावाचो नांव राम आनी धाकटे भावाचो लक्ष्मण. आनी तो चवथो आसा तो विजय. आतां ITI कोण करताले? ITI राम आनी लक्ष्मण कोता. आयज ITI चुकोन येयल्ले काय ITIतल्यान सुटी आसली? ना, ITI आतां हॉलिडे आहा. तेका लागून ITI मंडेसून स्टार्ट जाता. तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री आहा, आमी या म्हणून पिकनीक. तू ITI करता? कितले जाण येयले तुमी? कॉलेज कोता. हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता. कितले जाण येयले तुमी टोटल 5 जाण येयले. 5 जाण. 4 जाण बुडले. तू एकटोच येयला. मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो. हांव अशें कोता आसले तेमी. हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पळयता आसलो कितें आहा म्हणून. मागीर हांव लाकड गेलो. लाकड थिंगा पावनासलें. लाकड उडयल्लो हांव. मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको. तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून. पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक. आमी कुळ्या आसा, जे जाग्यार दूधसागर ही पवित्र न्हंय आसा, त्या जाग्यार आज एक दुख्खद घटना घडलेली आसा. वास्कोच्यान कुळ्या पर्यंत रेल्वेन येयल्ले न्यू वाडा वास्कोचे हिरण्णा राम लक्ष्मण राम आणि लक्ष्मण आणि त्याचा फ्रेंड एक विजय
हे चौगाय न्हाताले आनी तेंचे वांगडा आनी एकटो येयलो 5 जाण. टोटल 5 जाण रेल्वेन येयले आनी थंयच्यान ते चलत हांगा कोणा लिफ्ट घेवन हांगा मेटावाडा पुला कडेन पावले आनी हांगा थंय ते न्हाता आसतना 5 मिनटां भितर हे तिगाय चौगाय जे आसा 3 जाण भावांनी तो विजय म्हण एकामेकाक काडपाक गेले कडेन चौगाय बुडले आनी हो जो वयर आसलेलो तो तांकां लाकूड बारीक बारीक लाकूड दिवपाचो प्रयत्न करतालो पूण तेजे कोण आसले कारणान ताका लाकूड ताका पावले ना आनी तोय मुखार गेलो ना. तो तसोच उठोन हांगच्यान पुलीस स्टेशनाचेर गेलो पुलार येवन लिफ्ट घेतली आनी पुलीस स्टेशन गेलो. पुलीस स्टेशनाचेर तेणी ही म्हायती तांकां दिली आनी हांगा पुलीस रोखडे येयले आनी हांगा तेंच्यांनी आनी लायफ गार्ड घेवन येयले आनी तांकां काडले. पयल्या ते चौगांय बुडलेले आसलेले मेल्ले आसले. चौगांकूय काडून बॉडी तेंची वयर दवरल्या. तेंची पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तेंची फूल पंचनामा हांगा चालू आसा आनी हेजे उपरांत ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हे 4 बॉडी धाडटल्यो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्या एकनाथ खेडेकर. बिरेस्तारा रातच्या वेळार आमोणा साखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. मुख्यमंत्र्याच्या सुरक्षा ताफ्यांतल्या पंगडान ह्या चालकाक घडणूक सुवातेर अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे वेळार मुख्यमंत्री स्वता गाडयेत आशिल्ले. तशेंच हो कॉन्स्टेबल सोऱ्याचे गुळेत आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. कुळे वाठारांत सध्या पत्रकारांनी काडिल्लो पुलिसांचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा. पुलीस खाजगी गाडयांनी बसून कशे पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत आसा. आता हे गाडयांक तालाव मारिल्ले पयशे जाल्यार खाजगी गाडयेंत बसून पयशे मेजतात कसले हे एक कवाडे. मजगती हाचेर बेगोबेग खर कारवाय जातली तशेंच 2 दिसांनी तथ्य कळटले अशें एसपीन सांगलां. पळयात. दिले पैसे देता बाई पैसे दिले पैसे पैसे देता बाई दिले पैसे साहेब कॅश कसले पैसे कॅश कित्याक साहेब कॅश कित्याक पैसे इतले हां ते बाबा किती बाबा कितली तालाव दिली मी सकाळच्यान हे पेट्रोलिंग तुमचे आम्ही तुमकां सगळे पहिले पैसे कितले घेतले ते प्रत्येक गाडये कडल्यान तुम्ही पैसे घेतले हे डेली चल्ला तुमगेले अशें गाडयेन बसून सगळे कसले म्हणजे पैसे घेतले तुम्ही तू आता PSI सारखे कितले पैसे घेतले तू उलयना असं कसं मेळटा तुका तू उलय मरे कितले पैसे घेतले तुवें तानाव कितले दिले आनी प्रायवेट गाडये घेवन बाबा पळय PSI आतां पळयता हांगसरल्यान आमकां आन्सर करपाक पडटा म्हणून आनी सकाळच्या हांगासर हाडून हेंच्यांनी पयशे घेतले पळय एकलो पुलीस उलोवपाक तयार ना. गोंयच्या कांय पुलिसांचे गुण ह्या नादी लेगीत आयकपाक मेळ्ळा. सूम जळ्ळे पूण पीळ वचना म्हळ्यार परिस्थितीचो अणभव आयलो तरी मनीस सादूर जायना अशी गत गोंय पुलिसांची जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना.
यानादी लेगीत कांय पुलिसांच्या बाबतीत अशीच लाच घेवपाची प्रकरणां उक्ताडार येयली, जी गोमंतक टीव्हीचेर लेगीत दाखयल्ली. ह्याच वाठारात कशे ट्राफिक पुलीस केरळांतल्या पर्यटकांकडल्यान लाच घेतात ते लेगीत उक्ताडार हाडिल्ले. मात आता परत ह्योच घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान एक गंभीर हुस्को निर्माण जाला. कांय दिसा आदीं मायणा कुडतरे अल्पवयीन भुरग्या सयत 5 तरणाटे पुलिशेच्या ताब्यात आसतना तांकां मारपेट, छळणूक आनी लैंगीक त्रास दिल्ल्याचो आरोप वकिलांच्या हजेरेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तरणाट्यांनी केल्लो. जाल्यार आतां आमोणा सांकळे जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाकच पुलिसांनी अटक केलो. पुलिसच ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मोहीम घडोवन हाडटा जाल्यार ते स्वता कुर्र जावन चलयता तेन्ना कशें कितें? आतां तर कुळे वाठारांत पत्रकारांनी पुलीस पयशे घेतात ते व्हिडिओ काडल्या, जे वाऱ्याच्या वेगान बरेच व्हायरल जायत आसा. खासगी गाडयांनी बसून पुलीस पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत दिसून आयला. ताका आतां कितले तथ्य आसा ते मागीर कळटले. मात प्रस्न उप्रासता तो, असल्यो घडणुको मुखार येत आशिल्ल्यान पुलिसांक सरकारी पगार पावना काय वा सत्तेचो फकत गैरवापर चल्ला? केन्ना ह्या पुलिसांच्यो शेपड्यो ओडून धरतले आनी केन्ना ह्या पुलिसांचे कान पिळटले? हे चिंतपा सारखे प्रस्न. मजगती ह्या व्हायरल व्हिडिओ संदर्भात गंभीरतायेन नोंद केल्या. तशेंच फोंडेच्या SDPO कडेन खर कारवाय करून 2 दिसांनी रिपोर्ट सादर करचो अशें सांगले. तशेंच एकदा रिपोर्ट मेळ्ळे उपरांत कारवाय जातले अशें SP शेखर प्रभुदेसाय हाणें सांगले. सर, एक व्हिडिओ व्हायरल जालो काल की पुलीस कॉलेज जे चॅकपोस्ट आसा तांकां पयशे घेता आनी तेजी तुमची कितें एक्शन आनी कितें डिटेल्स? तो व्हिडिओ व्हायरल जाला ताचो आमी सिरियस वी हॅव टेकन सिरियस नोट ऑफ दॅट. SDPO Fonda has been asked to conduct preliminary inquiry into this matter and submit a report within 2 days. Once we get report, we will take departmental action on the basis of the inquiry report. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. कोलवाळे पुला लागसार हायवेचेर दुचाकी आनी गाडयेचो भिरांकूळ अपघात जालो. कारीन दुचाकीक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडला खंय. अपघातात कोलवाळेच्या आदले पंच वांगडी मायकल फर्नांडीस ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक मरण आयला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. वयता पळय त्यो अशे स्पिडीन वयता. हे पट्टे मारलेले तेमचे ते पळयनात तेमच्यांनी ते बरोवन दवरूंक जाय की 40 स्पीड या 30 स्पीड थंयसून येता हेवटेनसून बरोवन दवरूंक जाय, तेन्ना ते कंट्रोल करतले आसलो. पूण तेमच्यांनी अशें कांयच करूंक ना. आनी हो गुन्यांव PWDचो म्हणटा. PWD टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर थंयसून ते बरयल्ले आसतले 40 स्पीड या 30 स्पीड म्हणून, तर हे थंयसून 30 नाही. पूण अश्यो गाडयो वयता ह्यो फास्ट वयता. हे पट्टे कोण पळयता? हे जनावरांक पट्टे काय कोणाक पळयता ते आमकां कळना. कितें जालें? एक्सिडेंट को जालो? मॅडम, हांव म्हाज्या गाडयेन आसलो, हांव घरा वयतालो आनी तेणें बस स्टॉपा कडल्यान मदींच गाडी घेतली भितर. तो त्या सायडीन क्रॉसींग करतालो दिसता आनी सडनली मदीं येयलो आनी टॅस्ट घेतली. तर हांवें कंट्रोल केला आनी मागीर तो वचून गाडी वयल्यान त्या सायडीन पळयलो. तो खंयच्यान वयतालो? तो बस स्टॉपा कडल्यान आसलो आनी तेणी सडनली मदीं घेतली. वयर वचपाक वयतालो दिसता तो. मदीं हांव धांवडे वयतालो कोलवा सायडीच्यान. हांगा मदल्यान असो काडटालो तो, बारीकसो वाड आसता न्ही, थंयच्यान काडून वचूंक वयतालो रॉंग सायडींतल्यान. हांगा कॅन्सल जालो. हे बंद जावंक जाय. एक्चुअली हांगा खूब जाता एक्सिडेंट. ज्याला लोकल खातीर जाता? एक्झॅक्ट रिजन कितें एक्सिडेंटाचें? गाई करता बायकवाले एका फाटोफाट म्हणजे फोन क्रॉस करूंक जाय. एक क्रॉस जावच्या पयलीं दुसरो घालता फाटसून. म्हाका सांग, वचपाक जागो आसा ऑलरेडी काय लोकांनी क्रिएट केला? केला तो कोणी लोकलानूच केला तो. स्मार्ट मीटर आणि वाढपी वीज बिलाच्या प्रश्नांक लागून गोंयांतलें राजकारण खूप गरम झाला. शेनवारा आम आदमी पक्षान भौशीक निषेध मोर्चा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या बांदोडा नागेशी ताच्या घरा कडेन व्हेलो. स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची, वाडिल्ली वीज बिलां फाटीं घेवची, गिरायकांक घाल्ली अतिरिक्त भार दंड माफ करचो अशी मागणी तांणी केल्या. मजगती नागेशी जंक्शन वाठारांत
निदर्शकांक बानोडा वाठारांत प्रवेश मेळचो न्हय म्हणून पुलिसांची व्हड पुलीस गस्त आशिल्ली. आमचे दोनूच डिमांड आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार जे पेनल्टीज लायल्या ते परमनंटली विथड्रॉ करूंक जाय आनी जांकां पेनल्टी ऑलरेडी भरपाक लायिल्ले आसा तांकां डिस्कनेक्शनाची धमकी दिवन तांची पेनल्टी परत रिफंड करची, हो पयलो डिमांड. दुसरो, तुम्ही जाय तितले व्हेरिफिकेशन करा, जाय ते स्टडी करा, जाय ते करा. गोंयांत स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट बंद करपाचो, परमनंटली कंप्लिटली बंद करपाचो. गोंयांत स्मार्ट मिटराची गरजूच ना आनी आमी हो स्मार्ट मिटर लावपाक दिवचे. त्याच खातीर आमी जनते खातीर हांगा लढपाक आयिल्ले आसा आनी ऑलरेडी अर्द लढो जिखिल्ले आसा. काल सीएमान घोशणा केली की ज्या लोकांनी बिलां भरूंक ना तांचें डिस्कनेक्शन जावचें ना, कित्याक पावर मिनिस्टर आनी ते चीफ इंजिनियर धमकी दिवपाक लागिल्ले लोकांक की तुमी बेगीन भरात नाजाल्यार तुमचे लायटी बंद काडून उडयतले म्हणून. लोकांची ड्यू डेट काल आशिल्ली, आज आशिल्ली, फाल्यां आसा, हांच्यो लायटी बंद जातल्यो आशिल्ल्यो. सो हे तरी हे जावचें ना. हे एक तरी आमचें एक सक्सेस मेळ्ळा, पूण आमकां फूल सक्सेस जाय आनी ते म्हळ्यार जे पेनल्टी, इल्लिगल पेनल्टी, इमोरल पेनल्टी, बेकायदेशीर पेनल्टी जी लायिल्ली आसा, दराची 8-10 हजार जाल्ली आसा, ती परमनंटली विथड्रॉ करची आनी जांकां भरपाक लायिल्ले, फोर्स केल्ले तांकां रिफंड दिवची. हांगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बील येता आनी दिल्लीक आनी पंजाबाक 0 बील येता. सो आमी मागला की गोंयांनी आमकां अशेंच जाय. सो आमी परत एकदां मागणी करता की फुडल्या इलेक्शना पर्यंत रावंक जायना. भारतीय जनता पार्टीन सुद्दां ही पेनल्टी काडूकूच जाय, स्मार्ट मिटर स्क्रॅप करूंक जाय आनी 300 युनिट पर्यंत सगळ्या गोंयकारांक इलेक्शना पर्यंत सुद्दां लायट फ्री दिवची. आमी आज पावर मिनिस्टराच्या पर्सनल रेजिडन्सान आयला पळय ताजेर खूब जाणांक प्रश्न आसतलो, पूण तातूंत एक गजाल अशी आशिल्ली की पावर मिनिस्टर सदांच सांगतालो की लोकांनी स्मार्ट मिटर दारा भायर बसोवचे. आमकां तें चॅक करपाक जाय आशिल्लें की ताणें ताज्या घरा जो मिटर आसा तो भायर बसयला काय ना तो, एक पयली गजाल. दुसरी गजाल, ताज्या स्वताच्या घरा स्मार्ट मिटर बसयला काय ना, म्हणजे स्वताच्या घरा बसोवंकूच ना आनी लोकांक कंपल्सरी करता काय तेंय चॅक करपाक आमी मुद्दम ताज्या घरा आयले आनी तिसरें ताका मेमोरंडम दिवपाक आयले. आमी गोंयकार तशे खूब शांतता प्रिय आनी गोंयकार तशे खूब सोशीक, आमी खूब सोंसतात. पूण आज हांव गोंयकारा कडेन मागता हें सोंसप बंद करात, कित्याक जितले आमी सोंसतले तितले हेंचे अत्याचार डे बाय डे वाडत आसात. 3 महिन्या भितर जे 3 महिने बाबान म्हटलेले 3 महिने इन्स्टॉलमेंटान तुम्ही पैसे फारीक करा म्हणून पेनल्टी. आमी काल तांकां म्हटलें की ती पेनल्टी जी आसा ती वेळप करा आनी आयज सुद्दां आमी प्रोटेस्ट करता ती वेळप करा म्हणून. कारण गोंयकार आयज ऑलरेडी त्रासान आसा. जायतीं बिलां वाडटा, ती बिलां भरपाक आयज गोंयकारा कडेन पयशे ना जाले. म्हापशेच्या मयत सॅम्युअल ब्रागांजा प्रकरणात पोलीस अधीक्षक विश्वास करपे आणि त्याच्या पंगडान सॅम्युअलाच्या घरा वचून फॅमिलीचो जबाब नोंद करपाचो यत्न केलो. मात घरात कोणूच नाशिल्ल्यान पुलिसांक परतून वचचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुटुंबातल्या लोकांच्या वांगड्यांची जबाब नोंद करप चवकशे खातीर म्हत्वाचें आसा. सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा, एन्क्वायरी आसा, ते सगळे एसपी कडेन आसा. सो एसपी इज अ पुलीस ऑफिसर who is the senior of the persons who are being investigated. म्हळ्यार एसपी आपणागेलेच सबऑर्डिनेटाक इन्व्हेस्टिगेट करपाचो आसतलो. सो इट इज एन इंटरनल एन्क्वायरी. आमकां अशें दिसता की दीस इज रिगार्डिंग द सॅम्युअल ब्रॅगन्जा सुसायड केस. सो आमकां अशें दिसता की इंटरनल एन्क्वायरी जेन्ना जातली देर इज स्पेक्युलेशन की हांगा बरे भाशेन जावचें ना, कित्याक पुलीस ऑफिसरूच आपणालेच लोकां मदीं करतलो एक एन्क्वायरी. सो इट्स एन इंटरनल एन्क्वायरी. हांगा कांय जस्टीस अशें जावचें ना. इट वील जस्ट बी अ रिपोर्ट फॉर इंटरनल कन्जम्पशन एंड बेस्ड ऑन वेदर इट हॅज टू बी पुट इन टू पब्लीक डोमेन तें तशें जातलें. सो वेन देर इज स्पेक्युलेशन दॅट देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी जस्टीस, वी वर जस्ट ट्रायंग टू सी वेदर एनीथींग एल्स कॅन बी डन. आनी खुबशे रेमेडीज आसा, लिगल रेमेडीज आसा, जे आमी आतां फॅमिली कडेन वचून सांगतले की अशें अशें तुमकां करपाक जातलें म्हणून. वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज. आनी तशें जर फॅमिलीक करपा जाय जाल्यार आमी करतले. वी वील ऑल्सो
be intervening. If they are okay with it, we will be intervening before the Goa Human Rights Commission. थंय पासून मॅटर सबजुडीस आसा, पूण थंय कशें जाता की जे पुलीस आसा ते पार्टीज आसा आनी थंय तांचे एफिडेविट ते फायल करतले. सो ऑन दोज एफिडेविट्स वॉट इज रिटन हे सगळे कळपाक जाय आनी पब्लीक डोमेनान येवपाक जाय म्हणून इंटरवेंशन करपाची गरज आसा. So we will inform the family, and I think here our social activist also is in touch with the family. So accordingly, we will streamline the progress, all the remedies which are to be taken up. And if they are not with any other persons, then we are definitely, if they are already prepared with some things, we will support them. If they are not prepared with anything, then we will prepare for them. मडगाव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यान मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकरांची सय मारून त्याच्या परवानगीशिवाय अधिकृत शिक्को मारून जन्म प्रमाणपत्रा संबंधी हो दस्तावेज जारी केला असो आरोप केला. या प्रकरणात संघटनेच्या कर्मचाऱ्याक निलंबित करून मडगाव पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेखाला केस नोंद करून कारवाई सुरू केल्या. मडगाव पोलिसांनी मडगाव पालिकेच्या एक सफाई कर्मचाऱ्याचेर गुन्हा नोंद केलो आसा. हाजेर आरोप आसा की ताणें चीफ ऑफिसराची डुप्लिकेट सिग्नेचर केली आनी डुप्लिकेट स्टॅम्प वापरून जो पेपर जो आशिल्लो तो कोणें अर्ज केल्लो ताका परत केलो. मडगाव पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मडगाव पालिकेचो कर्मचारी महेश गलाटे हाणें नन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटचेर जे बर्थ आनी डेथाक तो काम करतालो ते सर्टिफिकेटचेर चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर हाची डुप्लिकेट सायन केली आनीक त्याच बरोबर स्टॅम्पय मारलो. तो ताज्या परवानगी शिवाय मारिल्लो तो डुप्लिकेट ताणें केल्लो अशें कळून आयलां आनी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ताणें त्या मनशाक दिली. ताका लागून मधु नार्वेकरान जो चीफ ऑफिसर आसा ताणें मडगांव पुलिसांक केस दिल्ली. हें प्रकरण जें आसा तें जुनाच्या 1 तारखेक घडिल्लें आनी आज ही केस रजिस्टर केल्ली आसा मडगांव पुलिसांनी. ती आसा 336(2), 336(3) आनी 340(2) ह्या BNSच्या कलमा खाला ही सगळी जी कारवाय आसा ती केल्ली आसा. सद्याक चीफ ऑफिसरान जी म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ह्या शिपायाक सस्पेंड केल्लो आसा आनी ताजेर बाकीची इन्क्वायरी चालू आसा. त्याच बरोबर आतां क्रिमिनल केस तांणी फायल केल्ली आसा आनी ती केस मडगांव पुलीस आतां तपास करतले. हो जो शिपाई आसा तो सस्पेंड आसा. आतां पळोवया हाजेर कारवाय जातली काय फाटली खेपे भशेनूच राजकीय दबावाक लागून होय बी निश्पाप सुट्टलो काय हाजी केस जी आसा ती पोग जातली हो पळोवपाचो प्रश्न आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. कुडचडेच्या बस स्टँडा लागसार आशिल्ली इमारती सामकार सिवरेजीचे उदक सोडला. गटारांचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत प्रशासनान कारवाय केली. या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन फ्रंटाच्या वांगड्यांनी शेनवारा नितळसाण मोहीम हातांत घेतली. मजगती बुरशा परिस्थिती आणि नितळसाणी संबंधित प्रश्नांची दखल घेऊन उपजिल्हाधिकाऱ्यान नोटीस जारी केल्याची माहिती मेळ्ळ्या. घाणेऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जाल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केल्या. कुसळ्यालो वयता आनी आमी सद्या आसा गुजदेमीच्या फाटल्यान आनी गुजदेमीच्या फाटल्यान जो व्हिडिओ व्हायरल जालो फाटीं तुमी पळयला तो कितें हांगा गटाराचे कितें संडास सोडला ते आमचे कुसळे फ्रंट जो आसा आमचो मेन लिडर आमगेलो दत्तराज देसाय आसा त्यांनी इनिशिएटीव घेवन हें काम चालू केल्लें आसा. आनी खरेंच हे अशें हेचे पयलीं आमी मिडिया थ्रू आमी कितें हेचे इश्यू घेतलेलो आनी तेन्ना हे घटनाक किडी पडलेले आनी तेन्ना व्हिडिओ केले तेन्ना आमचो व्हायरल जावन रोखडें हें काम तेणी हाती घेतलें आनी अशें हें वर्सां चालू उरता अशें काम. हें गटर निवळ करपाचें केन्ना करपाचें. हे पावस येता हांकां जागी जाता हे लोकांनी हेचे डेंगू मलेरिया जावन मरपाचें कारण हेजें आमदार लक्ष घालना ना म्युन्सिपालिटी घालना. या आमची लोकांनी आमी निवडून जेवप आनी आमीच लोकां ही काम करप जाल्यार हांकां निवडून कित्याक दिवपाक जाय. मिडिया चॅनलांनी व्हिडिओ हें केलो सो तो पळोवन हांव शॉक जालो. कित्याक शॉक जालो तेंय सांग तुका. ही जी वाट आसा ही वाट आमगेले सर्वोदय म्हण तूं आमगेले चंद्रभागा सिटी एंड कॉलेज ह्या कॉलेजी भुरग्यांक वचपा वाट ही. हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं वता आनी भुरगीं वता त्या जाग्यार इतली घाण पळोवन हांव शॉक जालो. कित्याक हांगा पळय हांगा जर बारीक जर नजर ह्या एरिये मारली हांगा फार्मास आसा ह्या वटेच्यान रेस्टॉरंट आसा त्या वटेच्यान आमगे बाबू लिंबू सोडा दुकान आसा. सो हांगा लोक खावपा येता कितेंय करपा येता. फाल्यां फार्मास आसा लोक वखद घेवपा येता. वखद घेवपाक कोण लोक येता दुयेंत आसता येता. सो दुयेंत लोक वखद घेवपा येले जाल्यार फार्मासी वतना आनी दुयेंत जातले. सो तें पळोवन हांव शॉक जालो. मागीर त्याच दीस इमिडिएटली व्हिडिओ पळोवन हांवें हांकां फोन केलो. हे आमगेले गटार बी निवळ करता मनीस तांकां फोन केलो. ते म्हणपा लागले आमी काल तेंकां कितें तरी काम आशिल्लें खंय सकाळीं येवन पळोवन गेले ते फाल्यां पात्रांव करुया म्हणपा लागले. सो आज येवन आमी हें सगळें निवळ करून
सगळें निवळ क्लीन करपाचें आनी होतूय ते व्हिडिओर दाखयले पळय तुमी, ते रस्त्यार तें हें घातलां ते फुटोन लोकां पांय बी पयर एक भायले कोणा तरी पांय गेलो, तें आनी सामकी डेंजरस. ते ल्हान भुरग्यां पांय बी गेल्यार तो पांय फ्रॅक्चर जातलो. सो हें आमी ऑन प्रायोरिटी आतां 12 म्हणल्यार आमी फूल क्लियर करता. म्युन्सिपाल्टी हांवें गाडी सकाळीं 8 आपयल्ली, अजुनूय गाडी पावना, कित्याक हें सगळें आसा तें व्हरपा जाय म्हणून. सो पळोवया आतां कितें जाता तें. पयलीं सद्या हांव हे सत्राक रावताले आभार मानता. तो इतलो मनीस सेन्सिटीव की ताणें पाट व्हिडिओ पळयना फुडें रोखडेंच ताणें एक्शन घेतलें. आनी पयलीं सद्या म्हणजे टायम बी म्हणजे खाण आसा ती पयलीं निवळ केली. मुख्यमंत्री हांगच्या शिकावणी कुडचड्या आमकां अजुनूय सेफ आहा, पूण हे तूं तेजे पासून इतले हेजेर सगळ्या कारवाय जावची हेजेर. आनी जितले पळय हे म्युन्सिपाल्टी काम आसा घाण कुडचडे आसा कितले हार्डली तेजे 3 ते 4 किलोमिटर रेंज मरे. तेच म्युन्सिपाल्टीच्यान सारकें करपाक जायना. मागीर कित्याक म्युन्सिपाल्टी जाय आमकां? कितें करपाक? सगळे गोवोरमेंटाचे आमी टॅक्स फारीक करीत रावपाचो. एक दुकान घेतले जाल्यार 12 सर्टिफिकेट लागता. 12 तेजो इफेक्ट आतां कळना. तेजो इफेक्ट ऑगस्ट सप्टेंबर जालें काय ना सगळे पेनाल्टी सुरू जाता. थंडी सुरू जाता, आगोवन सुरू जाता. सुरवात हांगच्यान जाता. भानगड ही ते कोणाक कळना कित्याक हळू करून ते मुखार पावता. पिलार ते मंडूर वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्ते खणिल्ल्यान थंयच्यान यो वच करपी प्रवाशांक त्रास सोंसचो पडटा. इबाडिल्ल्या रस्त्याक लागून लोकांक अपघाताक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान लक्ष घालून हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मी काम करूंक जायना, हे तुमचो हेल्प घेवंक जाय. आमी काम करपाक जाता, तो मागीर म्हाका म्हणटा सिल्वेर हितून इंटरफियर जाता आनी आपणाची सदांच तो कामां आडयता. तेका लागून हांव तें जेन्ना तो काम सुरवात जावं वो खंयचेंय काम सुरवात करूंक सोदता वो खंयचीय तो फायल मूव करता ते हांव तेजेर फायलीचेर वचना आनी तेणी सुरवात केलेली तेजेरूय हांव वचना. कित्याक तो म्हाका सदांच म्हणटा, सगळ्या लोकांक सांगता, प्रेसाक सांगता सिल्वेर हितून इंटरफियर जाता आनी आमची आपणाचें काम पेंडींग दवरता. पूण ते हेजेर हांव केन्नाच वचना. हांव म्हाकोडें जे कोण म्हाजे येतात जावं वोटर येतात तेंची हांव कामां जावं रस्त्यांची जावं आनी खंयचीं आसात वॉटर सप्लाय जावं आनी कितें आसात ती आमच्या वोटरां कडेन हांव सदांच चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून PWD मिनिस्टरा कडेन वचून जावं WRT मिनिस्टर हांगा आमी काम करून दितात. रस्ते सारके पाड जाला म्हणटा तो पिलार. होय आनीकूय तेच न्हय, एक हो हांव तुका सांगूंक सोदता पिलारसान जो नेवरा टू कारांबोली हो रस्तो सारको पाड जालोलो आसा. कोणूय वचोन थिंगा पळोवचें, सगलो लोक मोटरसायकलीन वयता तो पडटा, गाडयांनी वयता तो पडटा आनी ते फुडें टायर बायर आमचे गाडयेचे लोकांचे मेळपाक नाय, मोटरसायकलींचे लोकांचे टायरूय मेळपाक नाय. लोकांक कितले प्रॉब्लेम जातले गाडयांक जावं त्या वाटेन पास जाता तेन्ना. सारको म्हणल्यार सारको बरबाद जालोलो आसा रस्तो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.